The state of Hawaii is privileged to have 2 canonized saints among its citizens, and today the Church honors one of them. The more famous of the 2, with a statue that stands outside the state capitol in Honolulu, is Father Damien of Molokai, the leper priest. Today's saint was less than 2 when her family immigrated from Germany to upstate New York, and her name is Mother Marianne Cope. Hello, I'm Father James Kubicki, and if you visit the Cathedral of Our Lady of Peace in Honolulu, you will find these 2 saints and their relics on either side of the main altar. St. Marianne became a sister of St. Francis in Syracuse, New York, and helped found 2 hospitals in upstate New York. When she was the Mother Superior of her order, a letter came from faraway Sandwich Islands, now known as the Hawaiian Islands. It asked for help for the schools and hospitals there. Answering the call, Mother Marianne and 6 other sisters arrived in Honolulu Harbor in 1883. Until her death in 1918, she served the poor and the sick, including Father Damien himself after he contracted Hansen's disease, or leprosy. She was a woman not only of love, but of courage, something that we can all ask her now to pray that we will have. Here's what she said at the time she and her sisters were discerning the call to Hawaii. I am hungry for the work, and I wish with all my heart to be one of the chosen ones whose privilege it will be to sacrifice themselves for the salvation of the souls of the poor islanders. I am not afraid of any disease, hence it would be my greatest delight even to minister to the abandoned leper. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयज निमाणो दीस आमचे तयारेचो बॉम पार्ट सायबिणीचे पुर्बेक इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी बॉम पार्ट सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया. दुसरे इंतसांव आमी भेटयता आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयता डॅनी मेनेझीस आनी रोजिता मेनेझीस, देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता एबिगेल फेर्नांडीस, हेड्रियन आनी म्युरियल आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या दिसांनी सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गोंयांत आसा. खेरीत भाशेन हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात ताचेर आपलो निर्णय दिवचे पासत, ताची स्टडी करचे पासत. तांचेरूय आशिर्वाद मागुया आनी आमच्या गोंयांक जें कितें बरें पडटलें तसलेच निर्णय तांचे वरवीं देवान आमकां दिवंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबुण्यानो, ह्या वेळार खेरीत भाशेन ह्या आमंत्रण
देव आमकां बरें जोडूंक आनी तातूंतल्यान निवारूंक आमकां इल्लोसो सहयोग दिता. ह्या रस्त्याचेर आमी आमची नोसोरणी कोत्ता आसतना देवाची कृपा आमच्या जिवितांत मागूंक आनी जोडूंक घेवंक खेरीत भाशेन आमच्या जिणवितांत जालेल्या उणेपणांक ओळखूंक जबाबदारेन आमी फुडें सरुया. ही नोसोरणी देवाच्या उतरानूच जातली आनी तातूंतल्यान आमकां निवारप मेळटलें. हे खात्रेन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबळेनू म्हजो गुन्यांव चाडून सांगता. मनान चिंतून तणावन चारून वायदा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासो भाग्यो सदांच सांगपार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडेनू म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी कोर म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविता पावूंक. सोम्या काकूत खोर, क्रिस्ता काकूत खोर, सोम्या काकूत खोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुमचे सगळें जियात आनी राजूरकी चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रुआंक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एक पयलो तोंबू आसलो, तातूंत दवरलोली आसली एक दिवली, एक मेज आनी उंडे. हाका पवित्र स्थान म्हणटात. दुसरे पड्ड्या उपरांत परम पवित्र स्थान म्हणलोलो आनीक एक तोंबू आसलो. पूण येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक सोपून तोंबूंत तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, मुणगे हे रचनेचो न्हय. बोकड्याचें वो पाडकुलाचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुलाचें रगत आनी लासलोलें पाडयेचो गोबर बश्टलोल्यांचेर चितरावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात जाल्यार पर्यान क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोलोन बली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमच्या अंतस्करण मरणादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. पुर्तून म्हणुया. सोमेस्त पोरजानो, ताल्यो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडल्या सरस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगल्या पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गोनगोनान सोरेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो.
सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब उद्गार तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें कालीज उगोड सर्वेस्परा. Sorrispo तुमचे सवय आसू. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदा जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकठावलो की जेवंक पर्यंत नजो जालें. आनी ताची सोरी हें आयकले उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उरल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, इंग्लिशीन अशी म्हणी आसा, when many people agree, they consider that is truth. When one agrees, it is neither considered as a truth. एकल्यान उलोयल्यार सो जाल्यार ताका बळ आसना, आनी साबार लोकांनी तें उलोयलें जाल्यार ताका बळ आसा. पूण तें बळ स्वताचें ओ फटिंगाचें हाजेर थारायल्लें आसा. जायते फावटी आमच्या खाजगी जिवितांत अश्यो जायत्यो घडण्यो जालेल्यो आसात, आमच्या प्रांतांतूय घडल्यात, आनी ह्यो लोकां सवें जायते आमचे फुडारी सोत आसलें फोट जाता, फोट आसलेली सोत जाता. जायतीं आमची भाव भयणां जेन्ना कोर्टांत वेतात, आपल्या खाजगी कामांक लागून स्वतान झुजोंक आनी त्या प्रमाणें जें कितें निशेध मातले ताचे प्रमाणें जिवीत फुडें व्हरूंक. थोड्यांची कामां जातात जाल्यार थोडीं फटोवतात. जायत्यो असल्यो कामां आमी केलेल्यो आसात की आयज काल खंयच्यान कितेंय करूंक जाता आनी कोणेन कितेंय करूंक उडोवंक शकता. चड गरजेची गजाल जर स्वताची फोट करूंक जाय जाल्यार कितें जाय? दुडू जाय. दुडवांत सोत आसलें फोट करूंक जाता आनी फोट आसली सोत करूंक जाता. जेजू खेरीत भाशेन आपल्या खाजगी जिवितांत जेन्ना जियेतालो, समाजान पासून बरेंपण हाडूंक पयली जबाबदारी आसली की देवाच्या घराची सजमणी समेस्तान सवें सगल्यांक कळीत करूंक. आनी ताचें हिशोब इतलोच आसलो की जें कितें संवसारांत दिश्टी पडटा आनी लोक सजमता ताचें एग्जाम्पल तो लोकांक दितालो आनी सजमयतालो, सो दॅट दे कॅन अंडरस्टँड विविडली. पूण जायते फावटी अशें तो कोत्ता आसतना थोडीं ताचेर निशेध मारता. गेलो तकलेनसान. ताजीं नेरवां चावल्यांत,
ताका बरें कळना. आनी जर पातक्या सोवें आनी मेड्या मनशा सोवें जो तो बसलोलो आसा आनी खेरीत बसून तो बसतालो कितें तांची नोस्तोणी जावं. पूण लोक सजमोता आसतना कितें सजमोता? पातक्या सांगा तो एक पातकीत आसतलो न्हू. पातक्या सांगाता बरीं मनशां भोंवतात. तुमच्या भुरग्यांक दिता तुमी भोंवंक? पातक्या सांगाता भोंवंक दितात? आनी जर समाजान कोणाक निशेध मारला, लेबल लायलेलें आसा जाल्यार तांच्या घरांत तुमी वेतात? HIV जालेल्या घोराब्यान तुमी वेतलीं? विल यू रियली गो तेंच्या घरांत आनी हूंय बांयंत उडकी मारून जीव दिवं जाता पूण वयची नात. आनी जेजू कितें कोत्तालो? जे समाज आपणाक बांदून तोडयता आनी वचना त्या जाग्यार तो वचून दाखयतालो आनी त्या घोराब्यान आनी त्या मनशाक नोस्तोनी हाडून दाखयतालो. इम्पॉसिबल ही यूज टू डू. आनी जितले समाजान इम्पॉसिबल कोत्तालो मनीस जर करूंक वेता जाल्यार ताचेर निशेध अ लेबल इज लायलेलेंच आसता, फोर्सान लायतात. आज मोगाच्या बाबडीन आमच्या समाजान जायते निशेध आमी एकामेकाक मारतातूच टू प्रूव दॅट आय एम बेटर दॅन दी अदर. आनी पयस वचूंक नाका. जेजूची दायजीं सोयऱ्यां आनी घोरचीं ताका लेबल लावंक वेतात. कितें तकलेन सारको ना आसतलो, कितें तरी सुटलां आसतलें. तो कितें उलयता तो तेकाच खबर ना. आनी जेजू कितें उलयतालो? आपल्याच सुर्गीच्या बापाची गजाल सांगतालो. आपल्या सुर्गीच्या बापाची येवजण लोकां समेत तो उक्ती कोत्तालो आनी तो बारीक बारीक वस्तूंनी तो सोजमूंक फुडें सरतालो. म्हूण जायते फावटी जेजून जितले फावटी प्रयत्न केलो तितले फावटी ताका खोटोच म्हणून पाचारलो. प्रश्न आमकां सगल्यांक, तुमी जेजू कितें म्हणून पाचारतल्यात? खोटो ओ सोमी? आज मोगाची बाबडी न्हू, हे आवयन खेरीत भाशेन आपल्या पुताक जल्माक काडलो तेन्ना जे सोत तिच्या हातांनी सिमावन घातलें तें स्वता ती जियेली, स्वताक आपल्या काळजांत दवरलें, स्वतान तें काळजांत दवरून ती वाडली आनी उपरांत आपोसलांक तिणें वांटलें. आज तांचे उद्देशी हें सोत आमकां मेळटा. म्हणटूच आमी जबाबदारी घेतल्या आमच्या खाजगी जिवितांत. हें सोद म्हज्या कर्तुबांतल्यान, म्हज्या हुस्क्यांतल्यान, म्हज्या वावरांतल्यान हांवें दुसऱ्यांक दाखयलां. ओ तें सोद म्हज्या काळजान लिपोवन खोणोन धाकटुली बांय मारल्यान तातूंत पुरून दवरल्या. ही जबाबदारी. मोगाची बाबडी न्हू, हें आपोवतरण आनी हें आपोवणें आमच्या खाजगी जिवितांत बरें करूंक आनी दुसऱ्यां सोबें बरें येवजण घेवंक, समाजान बरी उत्पूंत गजाली करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेन्ना ह्या बऱ्या कामांक लागून आमी झुजतांव आनी बऱ्या कामांक लागून आमी बरेंपण हाडूंक सोदतांव जाल्यार ताका सदांच आमचो तेंको आसचो चड गरजेचो. बऱ्या कामांक जर आमी सदांच तोंड वळून गेलीं जाल्यार आमच्या कामांक केन्नाच फळ जावचें ना. तर ही जबाबदारी आमी घेवया. समाजान बरें करूंक फुडें सरया. जे तरेन हे आवयन आपल्या खाजगी जिवितांत पुताक सदांच फुडें दवरलो तशीच ती आमकांय आपल्या पुता सांगाता आमकांय दवरता. ह्या समाजान बरें करुया, ह्या समाजाक बरें दिवया, ह्या समाजाक बरी नोसोनी आयडुया. आमेन.
म्हजे भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनशा जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मेरेन जल्म घेतलेलो ना, ताच्या आंकवारीपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तो पवित्र केला. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची भिटवणी तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. सोरेस पर आमचे देवाक देनवासुया. सोरेस परा पयद बापा सोर पदवेदार सासनाचे देवा, सर्क आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओखाद नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निधी आंकवार मारेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पुरगोडटाव. आपल्या आंकवारीपणाची वडवीक सांबाळून पयत आत्म्याच्या खुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचेच उद्देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. ताच्या सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसान दिली म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काज. नव्या आनी सासणी खरोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawataco urgotuya Sumyaci sorgi o udakata
बापा जेजूच्या मरणाचो पुरण शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कलाय देखून आमी तुका देनवासता आनी जेजूची कुडे रोगो शिवतले आम्हा सुमेस्तांक पयत आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे प्रतिमेची विस्तारलोली तुजी पयर सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा फिलीप निरफेर आमचे गोंवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरबो तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणून जेवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावणीची काकली कर तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्या सुमेस्तान तुजे पोसडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दोयर म्हूण आमी मागता आनी कोर मेरेन देवाचे मागीर सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतांक आनी सर्गार तिका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचे बाबडेनू ह्या वेळार खात्रेन मारयेच्या हातांत आमी आमकां घालुया आनी आमच्या खाजगी जिवितांत देवाची आपुरबाय आनी ताची उतराची ओळख सोमेस्ता सगळें वांटूंक कृपा मागुया आनी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो क्रायस्त आमकां दी आनी आमी आमची नोरान बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दोळ करून ह्या जिवितांत सोस्क आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार खाकलो तिनसोर पातकांतली सुटोय आनी सोरकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पयर सभेच्या बाताचे दीश घाल आनी तुजे शांती प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदन राजूर चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती वाटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. आत्मीक मनयावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. काकुसारा देवा, कोणवाड्या बापा, बागुंत आंखवार मरेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेंच आंखवार मरेचे देख घेवंक तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरोंडाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आयज शनिवार फाल्यां आमची परब बॉम पार्ट सायबिणीची पयले मीस सकाळीं 7 वाजता जातले आनी परबीचे मीस 8:30 वाजता. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातली. सुरेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पुलवेदात देव बाप पूत आनी पयदोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. ओ चुन्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.